spora reglia steva sasna sasna omal duka salve spora reglia steva sasna sasna omal duka ubo vordo ubo doveda uci moina sogle afanga लिओनोर डायस हाका सोंपल्यार आयज 2 वर्सां बत्तात. देवान ताका सर्गींचें सूख दिवं म्हूण ह्या मिसा बिटेन मागुया. तेच पर्यंत ताच्या दुखेस्त घरच्यांक बुजवण आनी गोठाय आमी मागुया. तेच पर्यंत आयज वाडदीस संभ्रमतात आमांदा बेलिजा रॉड्रिगीस. देवान तांचेर शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच पर्यंत शेन मेंडेस हो आमचो भाव देवान दिल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत दिनवासून आपल्या पासत मागणी मागूंक लायता. ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिदो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत को सोम्या सोम्या प्रार्थना. सर्वेस्परा तुजे विचित्र पूर्ण जतनायेन भाग्योन जुजेक तुज्या पुताचे बो भाग्य आवयचो पती जावंक तुवें विचून काडलोय. ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्यांचे विणवणेन आनी मोजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जिवं आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या आदीन आसतल्यांक जतनायेन आनी मोयपासान सांबाळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्र देव तुजे सवे आनी पयतात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बा भणिनो, कुडीचे वणवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोनादीक कुडीचेर पातकां आपले राज चलोवचें न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून
पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात, पूण तुमी मनांतली जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणान आवता कशी तांकां वोपून दियात. तेन्ना पातोक तुमकां आनीक दमावचें ना, कित्याक तुमी समर्थीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसाय. म्हणटच कितें? समर्थीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसा देखून आमी पातोक करचें वय? ना की ना? कोण एकल्याचो आज्ञा पाडूंक तुमी चाकरेची कबलात करशात तर ज्या कोणाचो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत? म्हणटच मोनांक पावयतल्या पातकाची वो प्रमाणीकपणान पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले बाबार्थाच्या शिकोवणेक काळजांतान तुमी खालती जाल्यांत. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामान जायात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलेलो जाल्यार अशें इस्रायेलेन म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलेलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिलतडे आसले. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या, उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिडल्या बगर रावची नासलीं. तांच्या गांसांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिन वासुया. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाऱ्याच्या फासांतलीं शेवण्यांवरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराचें नांव आमचो आदार. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी परतून जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो. तुमचे सगळ्याचो लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणू जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो धनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा विण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासतल्या वेळार मनशांचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वयरां समेस्तांकूय तुवें वेपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली,
घरांत आसलेल्याक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गोराप्याचे सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचे तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय कोत्ता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोन्नीक मारूंक आनी आपूण खावून पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासल्या दिसा आनी तो नकळो आसतले घडये त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी ओ विस्वाशां बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या धोनयाची कुशी कितें ती तो जाणा जावनय ती पाळून तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसतल्यांक तांच्या कुटुंबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सत्य पडटले. पूण कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडच्यान देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीन आयज पयलें वाचप समता ह्या उतरांतल्यान पातकांच्या गुलामपणांतली सुटोवन आमकां प्रमाणीकपणाची गुलामां केल्यात. हांव जाल्यार आख्खें वाचप मानून घेता पूण ही 7-8 उतरां म्हाका मानूंक खूब कपूल. कितकोन पातकांतली गुलामपणांतली काडून आमकां परतून प्रमाणीकपणाच्या गुलामपान दवरूं जातात. हाव कॅन वी बी फ्रीड from the slavery of sin and still be made slaves of righteousness, slaves of holiness, भाग्यवंतपणाची गुलामां, प्रमाणीकपणाची गुलामां आमी रावताले हांव रावता म्हणून भाग्यवंत पावलो की पातकांतली सुटोवन गुलामपणांतली सुटोवन आमकां भाग्यवंतपणाची प्रमाणीकपणाची भुरगीं केल्यांत. थिंगाय एक हिच आसा. भाग्यवंत पावलो चुकलोलो ना रोमकारांक बरयतना ताणें सारकें मांडावळीन बरयलां. चुकूंक ना तो. आतां हिच कितें हिच इतलीच. भुरगीं तर म्हणलोलीं जाल्यार आमी आनीक जायतें वायट करपाचें. जायत फावटी संवसारांत नदर मारल्यार गर्व कोणाक येता? गर्व येता त्या मनशांक जावं दादल्यांक तशेंच अस्तऱ्यांक जांकां दिसता हांव प्रमाणीकपणांत वो भाग्यवंतपणांत मातशें मुखार आहा. म्हजें प्रमाणीकपण म्हजें भाग्यवंतपण दुसऱ्यावन ओदीक आसा वो हांव सारको भाग्यवंतपणांक सारको लुबदलो आसा. दुसरीं नात तितलीं. दुसऱ्यांक तितलें ना तीं जायतीं उण्या ताका लागून म्हाका गर्व येता. आनी हांव गर्वान पातक केल्या लगूच मानून घेवंक सोदिनाय पातक केलें म्हूण. कशेंच मानून घेवचो नाय पातक केलें म्हूण. कित्याक म्हाका दिसता हांव भाग्यवंत हांवें कोत्तें जालें आनी केलें जाल्यार कितें जालें पातक चल्लें आसती. एक पातक केलें जाल्यार कांय जायना. एक पातक कर 100 पातक कर. पातक तें पातक. आनी गर्वान मनीस केन्नाय पातक मानून घेना. ह्या पासत ही सांकट चलता पातकार पातक पातकार पातक पातकार पातक. ह्या पासत भाग्यवंत पावलो भोव चतुरायेन आनी आपल्या हुशारकायेन म्हणटा पातकांतली आमकां सुटोवन पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन आमकां भाग्यवंतपणाच्या वो प्रमाणीकपणाची भुरगीं केल्यान गुलामां केल्यान चुकलो गुलामां केल्यान. गुलाम प्रितीच्या बाबडीन गुलामाचें कांयच आसना. चाकराचें तरी कितें आसता गुलामाचें कांयच आसना. ते परी आमी मानून घेवचें प्रमाणीकपण म्हजें न्हू. प्रमाणीकपण म्हजें न्हू. प्रमाणीकपण क्रिस्ताचें. ह्या पासत आमी जबाब दितात. क्रिस्ताचें प्रमाणीकपण आमकां सोडयता आमकां सोडयतलें. आमचें प्रमाणीकपण घेवन आमी केन्नाच सोडोवंक पावचें ना. कित्याक आमच्याय प्रमाणीकपणांत उणेपण आसा. आमच्याय प्रमाणीकपणांत खोत आसा.
निमणी ओळ शिवतमांची सोमतात जांकां देवान चड दिलां तांचे कडेन देव चड रावतलो. तुका तर प्रमाणीकपणाचें देणें दिलां, तुका तर भाग्यवानपणाचें देणें दिलां, तुका तरी दिसता आनी चिंतना येतात आनी इफ यू स्टार्ट फिलींग भोगूंक लागता तुका की म्हजें प्रमाणीकपण दुसऱ्यावन ओदीक ओदीक कशें, जाल्यार तुजे कडल्यान देव खालतिकाय रावता. जांकां चड दिलां तांचे कडल्यान देव चड रावता. हेंच ती खालतिकाय. आमी खालती जावंक सोदना. आम दिसता आम प्रमाणीक जालीं, भाग्यवान जालीं, आमी गर्वान बोलीं, बोडायेन फुल्लीं आनी आपल्याचपणांत मेलीं. ही सांतां भक्तांची काणी न्हू, ही कातोलीक सभेची काणी न्हू. वय थोडी घडये चुकताय जायत, थोडे आमगे जिवितांत असलीं उदाहरणां आसतलीं, असलीं एग्जाम्पल आसतलीं, तीं प्रमाणीक जालीं, तीं भाग्यवान जावंक वावुरलीं आनी तीं गर्वान फुल्लीं. आम दिसता आम ते भाशेन जावचें, पूण आसात साबार आमचे सांत भोग तांची देख घेयात. देवान तांकां भाग्यवानपणां विचून काडलीं, तांचें भाग्यवान वाडयलें चडयलें आनी तीं जिवीत भर खालती रावलीं. ताका लागून जुट्टेचो दीस येतलो तेन्ना देव आमची खालतिकाय तपासतलो. देव आमचें प्रमाणीकपण कितलें निर्मळ आनी नितळ दवरलां तें तपासतलो. जेजूची भाव भयण आमी म्हणटा आमी. जेजूची भाव भयण जाल्यार आमी देवाची भुरगीं. देव सदांच घालतो, आमचो व्हडलो भाव जेजू सदांच घालतो. जाल्यार हें गर्व कित्याक आमकां, आनी गर्व कसलें आमकां? गर्व आनी गर्वाक आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत क्रिस्तांवपणांत जागो आसूंक जाय आसलो. जितलो जंय देव आसा थंय गर्व ना. जंय क्रिस्त आसा थंय 7 समुद्रां पार ओ पयस तितलें आसता गर्व. जाल्यार आमकां थंय गर्व आहा आनी गर्वान आमी पातक कोत्ता आनी आजून पातकांची गुलामां रावता, जाल्यार आमच्यान म्हणून जायना वय सायबा हांवूय दुसरो क्रिस्त. हांव दुसरो आनी कोण जायत पूण केन्नाच जावचो ना दुसरो क्रिस्त. समजुया आनी खालतिकायेन जिवंक देवाचीच कृपा मागुया. बेडोनिंग आमी गायन गावया. माल वरदानाचो C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Quello le pico si va Altava paja di sa Amcha tata soryanka Amcha tata dosti druba Carlo loro spuccia fora Ottava paja di sa Amchi calzin soryaruba Amchi calzin soryaruba Osman goria vordanazzo Aune gayu betulo Enzai soda duka beti Orbilo engujerosi Osman goria vordanazzo Aune gayu betulo Enzai soda duka beti Orbilo engujerosi उबी रावया. मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या आमच्या आनी आख्खे मोवींच चलीच्या गांवांत
स्वर्गींच्या बापा ह्या संवसारान तुज्या पुताची जतन घेवनच्या बागेवन झुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उगडास काडून ही वाकाणणेची बोली आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या वावरांत ताची मोजत आमकां मेळू म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती कोत्तांव तुका वाकाणटांव तुजी किर्ती परगट्टांव. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मातेचो पोती करून ह्या विस्वाशान शाण्या चाकराक तुवें कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भोगल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकासो. उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिल्ली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत चुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत शुभेच्छा भावार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D23 560 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्यचे तारेल्या जिविताचो उडो योग्यचे मुखेल्या जिविताचे उदक योग्यचे तारेल्या जिविताचो Moji
सगलीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कार न्ही घेवंक तयारी करतेल्याक दियाक्न रेगन मार्टीन पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणी कोराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणांत तुज्या वेंचून काडटोल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रेगन मुनियारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें वेंचून काडलो म्हूण आमी तुका दिनवाजतां आनी ताचेर तुजे पवित्र आत्म्या पाठोय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूं विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभूं आनी थांबोन आसतना मागणें करूं. जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं. बापा बरी खबर परगटतलो हातयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटोय आनी काळजाचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कार नेंग तयारी करूंक ताका गोठायेचो ओत्मो दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, स्वर्गा संवसाराच्या दुनियान तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना बाग्योन झुजेन आपले प्रामाणीक आनी कालते सेवेन सोडवणेच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय कळोनी आमच्यो आयज सांजे परबेचें मीस बाग्योन पेरपेत सुकूर सायबणीचें पेरपेत सुकूर सायबणीचें भुरग्यां सयत तुमी वांटो घेवंक आमी मागता. ते 5:30 वाजता मीस आनी पुरसांव तुमी तुमच्यो वाती हाडच्यो. फादर आदोल्फ आल्वारेज सांतिनेज चोपादिगार येवन मिसाची भेट समरमतलो आनी देवाचें उतर परगटतलो. फाल्यां आमचे अल्ट सर्वस पिकनिकेक वेतात. सकाळीं 9 वाजता बस सुंटेली आनी आमी 5:30 वाजता हांगा पावूंक प्रयत्न करतले. आतां जायत्यांक हुस्को आहा फादर रस्ते बंद आहाय फाल्यां. हांवें कोणाक रिप्लाय दिना कित्याक म्हाका पर्सनल मॅसेज येयल्या. काल सांजे हांवें पळयलां ते प्रमाणे पुलिसीन ट्रॅफीक एडवायजरी घातल्या ते प्रमाणे खंयतावन येवंक जाता. आनी चडय तरी जुवारी पूल बंद जालोच जाल्यार आमी फोंडेच्यान येतले. सो 5:30 ते 6 मेरेन तुमगे भुरगीं पावतलीं. 4 वा 3 तावन फोन करूंक लागोनाकात. 4 इगोचे कडेन बोवाड करून आमगे भुरगीं येयलीं नायले. भुरगीं येतलीं. पिकनिकेक गेल्याय तीं ऑल्टर सवरें भुरगीं येतलीं. एक दीस मातशें 5-6 वरां भुरगीं पयस गेले जाल्यार कांय जायना. 5 वरां इस्कुलांत दवरताय. आज 8 वरां मातशें रावय भुरगीं येतलीं. तुमी 5 पयलीं येवन हांगा मांड बसोवचो न्हू. सुसेगाद यात, भुरगीं सुसेगाद पावतलीं. आयतारा दीस PPC ओल्ड गोवा रेतिराक वेतात. 3:30 वाजता भायर सुट्टलीं. सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. बिरावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Del Jesús